आम्ही सध्या असा मार्सेल खांडोळा भागात आणि राती हांगासर गडगड आणि पावस पडलो 9 सुमार तेन्ना हांगासर ह्या एरियेक जी एरिया आसा घरां आसा त्या हांगा वीज पडली म्हणटाले तो भुरगो फाटल्यान धाकटो तो मोबायल यूज करतालो तेकाय झटको येयल्यार तेणी मोबायल उडयलो म्हणटा तो अशे तरेन हांगासर लोकांचे लायटीचे प्लग आसले ते थोडेशे हे जाले फुटले सो अशा तरेचे मार्सेला खांडोळा हांगासर वीज पडून थोडेशें नुकसाण बारीक सारीक जाल्लेलें आसा बट कोणाक दुखापत जाली ना बट अशें आहा की मोबायल यूज करताले तांकां खास करून डायरेक्ट करंट मारल्या सारको जाल्लो म्हणटा ते कारण इलेक्ट्रॉनिक डिवायस डायरेक्ट हे जाता वीज पडल्या परस सो खूब लोकांनी काळजी घेवची की मोबायल बी चड करून यूज करचे न्हू जेन्ना गडगडत तेन्ना सो अशा तरेचे हांगासर काल राती इन्सिडंट घडलेलो आसा बट कोणाक दुखापत बी तशी काय जाल्लेली ना खांडोळा हांगासर वीज पडली खंय कितें जाल्लें एक्झॅक्टली कितें तरी जाल्लें सगळ्यांक शॉक लागला हांगा फूल भाटान हय म्हणल्यार लोकांक कितें जालें काय घरांत लायटीक बी अशें कितें लायटीक म्हणजे अशें कोणी प्लग बीन लायल्लो न्ही चार्जिंगाचो जालो प्लग बीन फुटलो तेजो फुटलेलो तूं हांगाच रावता आनी कितें प्लग आनी कितें लुकसाण जाल्लेलें आसा की लायट बी कोणाची वायरींग लायट बीन तशें काय जावंक ना फक्त प्लग बीन तो फुटला म्हणजे जळा तो कितल्यांक सुमार रातचें जालें 8-9 बीन आसता 8-9 बी हे फूल भाटान तशेंच जालें फक्त 1-2 घरांनूच तशें सुटला मोबायल चलयना तांकां सुद्दां लागला असो हय किचनात जाला ते चडशे किचनात आवाज बी व्हडलो येतलो गडगडाचो गडगडाचो व्हडलो स्टुडंटा खातीर खांडोळाच्यान रुपेश रावत.